overall point of logistics issues review. थोडे नेट इश्यूज, थोडे टॅक्सी इश्यूज, थोडे बाकीचे लॉजिस्टीक इश्यूज पॅसेंजर फ्रेंडली करपाक कितें जाय आनी कितें इनिशिएटिव्ह जाय. मोपान आतां लास्ट GMRन लास्ट 8 दिसान पॅसेंजर्स हॅव इन्क्रीज एंड विल इन्क्रीज मोर. सो वॉट इज देअर एक्शन प्लॅन, वॉट इज देअर वे ऑफ हँडलिंग थिंग्स. म्हाका दिसता लास्ट 8-10 दिसान GMR has done a good job of putting things together. Logistics and other issues which need to be tackled have been reviewed, and some measures have been told so that each individual issues are being handled. So technology वापरून they are already conveniently happy about the internet, but the tourist is not, so they maybe need to improvise. So every area which has been sounded as grey by the tourist has been showcased to them, and in that matter we have asked them to be there and also interact and communicate. पयर एक टॅक्सीचो विशय जालो, ताणें वापरली इनोवा क्रिस्टा. टॅक्सी वॉज बींग पेड एट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दॅट स्लीप बिकेम अ बिग इशू. सो लास्ट टायम उलयतकूर एवरी टायम वी ट्राय टू टेल थिंग्स आर बींग लुक्ड एट डिफरंटली. सो हाव वी नीड टू पुट दीस थिंग्स टुगेदर. सर्वीस फीज समज आसा जेलाच्यो जाल्यार ताणें कितें करपा जाय आनी बाकीच्यांचे ऑपरेटींग आसता ते कितें करपा जाय. दीस थिंग्स हे चर्चेक जाय आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान योग्य डायरेक्शन्सूय दिल्ले आसा. आणि मोपा एअरपोर्ट नीड्स टू बी looked at because it's in a long run. It is a game changer is what we are looking for, and they have started working. Everybody is working together to ensure a good turnaround for the tourists. I also call upon the media to help us and assist us in getting this right. आणि दुसरो इशू आसलो की थंयसर लोक सोडपाक ड्रॉपाक वयता जाल्यार थंयसर 5 मिनटां रावत जाल्यार एक्स्ट्रा चार्ज करता म्हणून तो एक इशू जालो. तो मिटिंगेक डिस्कशन बी जालें. सगळे विशय डिस्कस जाल्या. तांचे रेट कार्ड बाकी सगळे डिस्प्ले करता म्हणला. सर्टन थिंग्स दे नीड टू इम्प्रोवायज. म्हाका दिसता ह्या 8 दिसान एवरी मंथली एक रिव्यू घेवची अशी CMA कडेन आमी सजेस्ट केल्लें आसा की एक रिव्यू म्हयन्याक घेवची टील द टायम थिंग्स सेटल. थोड्यो गजाल्यो ज्यो दाबोली आसात त्योच तांणी एडप केल्या. नवो एअरपोर्ट आशिल्ल्यान सोशल मिडिया वापरप जाता. ताज्या खातीर थोडे मोपा एअरपोर्ट वाले GMRानूय थोडे सोशल मिडियाचेर तांणी स्वता कितें करतात, इनिशिएटिव्स कितें आसा, रेट कार्ड्स कितें आसा सगळें सांगचें पडटा. Certain rates which are being showcased are for fast track lanes is what they had justified. Fast track lanes what charges are at Dabolim same rates they have adopted here. They have not adopted new rates. पण इम्पॉर्टंटली कितें जाता सध्या स्लिपी वयल्यान कट जाता सगळ्यांल्यान कट जाता आनी मदलोच सोशल मिडिया वापरत जाता. सो इट इज अंडरस्टँडिंगली की देर वील बी लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑलवेज अगेन्स्ट अ सिस्टम विच सम गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू डू. सो देर आर एक थोडे असंतुश्ट लोक जे आसात ते जे करूंक सोदता ते करतलेच. पूण ह्याच्या खातीर जेन्ना चर्चेक हो टॉपीक येता दॅट टायम आय थिंक गव्हर्मेंट ऑर द GMR एअरपोर्ट शूड ऑल्सो बी एबल टू पार्टिसिपेट ऑर द स्टेक होल्डर्स वेदर इट इज गोवा चेंबर, TTAG, CII or any other stakeholder. They should also be there to talk on the subjects if required with the government or required to give a clarity on how the things are. किंवा सरकार म्हणून समज एक इनिशिएटिव्ह घेतला इन द लॉंग रन ऑफ टुरिझम, people who are looking only for short run will always try to create these cliff hangers म्हणटा अशें स्टॉपेजीस घालपाक प्रयत्न आसतलोच तांचो आनी साहजीक आसा. वी डोंट हॅव एनी इश्यूज. बट आमी सारके आसा आनी खंय समज कमी पडले जाल्यार सारकें जावप हें आमचें काम आसा. आनी ताज्या खातीर आज मुख्यमंत्र्यान मिटींग जी मागयल्या तातूंत लॉट ऑफ इश्यूज आर गेटींग सॉर्टेड आनी आय थिंक एवरी मंथ जी मिटींग जातली तातूंत खुबशे इश्यूज सॉर्ट आउट जातले. Plus, Marvin also has spoken about how he is going to improvise on the transport part of it. So I think things will keep falling in place. नवोच एअरपोर्ट सुरू जेन्ना जाल्लें आसा तेन्ना टुरिस्ट जशें वाडटा, रिक्वायरमेंट्स वाडटा, लॉजिस्टीक सपोर्ट एक्स्ट्रा जाय पडटा. दीस मंथली वी वील पुट. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इज द PR, public relation of GMR, which also needs to improvise to ensure a smooth turnaround for the tourist who is coming there. सर इवन मामीन म्हटलं की जे गोवा मायल्स आसा त्यांचे कंपेरेटिवली रेट्स कमी आहा म्हणटा ते गोवा टॅक्सी एपाकून. हे गजाली कडेन तुमी कशें टॅकल करतले? आमी दोन गजाल्यो समजूंक जाय. गोवा मायल्स इज अ प्रायवेट एंटिटी. गोवा मायल्स इज गोईंग एट अ लोअर रेट देन पर किलोमीटर. ही इज इन कॉम्पिटिटिव्ह बिझनेस. Goa government is not in the business of doing business. Goa government today is using the IT platform through Goa Electronics Limited to launch a app and give confidence to the driver की आम्ही तुका सांबाळपाक आसा. तांणी जी रेट घेतल्या ती रेट जी नोटिफायड आसा बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट ती तांणी एडॉप्ट केल्या. सो ते कॉम्पिटिशनान गोवा मायल्सा बरोबर ना. गोवा मायल्स, गोवा टॅक्सी, एवरीबडी इज टुगेदर giving more option for the traveler and the tourist to pick up. जाका गोवा मायल्स जाय तो गोवा मायल्स घेतलो, जाका गोवा टॅक्सी जाय तो गोवा टॅक्सी घेतलो. समज गोवा टॅक्सीची रेट आसा जाल्यार एज अ गव्हर्मेंट ॲप यू विल ऑपरेट बाय अ नोटिफायड रेट ऑफ द गव्हर्मेंट. and wherein in Goa Miles they will operate as what they feel is competitive enough for them to operate. Goa Miles app
is operating on a point-to-point system, wherein our thing is a queue system which we are operating. So जेन्ना कोण बेनावली सोडपाक गेलो ती रिटर्न ट्रीप ताजी तातूंत त्या रेटीन आसता. फाल्यां एपार येतकर एखादी कॉम्पिटिटिवनेस येवंक शकता, पूण आयच्या तारखेन जेन्ना आमी क्यू सिस्टम घेतल्या, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट नोटिफायड रेट्स घेतिल्ली आसा. गोवा टॅक्सी इज बाउंड टू बी हायर. But when we are doing competition, we have to do, it is not a Wagoner which went to the south, it was a Innova Krista which went to the south. And I'm not trying to justify that also. I'm also saying ह्या तातूंतल्यान ऑप्शन एक टॅक्सी भावांक ह्या सिस्टमान येवपाक आतां म्हाका दिसता त्रास जावंक जायना, कित्याक तांकां रेटूय समज बरी मेळटा. तेच समज म्हणटा रेट चड हाय आसा जाल्यार ती रेट तांकां बरी. आतां समज ट्युरिस्टांक ऑप्शन आसा, आज ट्युरिस्टांक 2 ऑप्शन आसा. दे कॅन गो फॉर अ गव्हर्मेंट ॲप, government queue system, or they have the Goa miles to operate. So plus the areas of mass transit where Kadamba is concerned. So हे टुरिस्टा कडेन पावप आनी टुरिस्टान वापरप हें इम्पॉर्टंट आसा. ज्या टुरिस्टान ही रिसीट काडली गाडयेची ती ताणें हे अमावंट पळोवनूच काडले आसतली. जाका गोवा मायल्स बाकीचे ऑप्शन आशिल्ले, हांव ब्लेम करना कोणाक. वी नीड टू चेंज, बट वी नीड टू व्हेरी क्लियरली से दॅट द सिस्टम इज कमिंग अँड वी नीड सपोर्ट ऑफ ऑल MLAs, all stakeholders to convince their people in their area who are taxi brothers, who want to do business. जांकां हे थोडे लोक जांकां कांयच करपाचें ना ते तांकां आडावन दवरता, तांणी तांकां समज अवेरनेस केले खुबश्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो. येता त्या म्हयन्यांनी म्हाका दिसता लॉट ऑफ मोर अवेरनेस ऑल्सो वील हॅपन. आनी हे गोवा टॅक्सी ॲप चलता कशें, कितें हातूंत बेनिफीट ड्रायव्हराक कितें, स्किमी कितें, सगळें तयार सुरू जातलें. आतां सद्या गोवा टॅक्सीची क्यू सिस्टम चालू आसा, ॲप लॉन्च जावना. ॲप म्हाका दिसता ह्या दिसांनी लॉन्च जालो की then you will have a dual system on the Goa taxi for the customer to prefer and have a choice.